बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुजे एकल्याच चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या मरणा आनीक कोश्टां आनीक पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, पेस, पिड्या, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, ओन बावार्थीपण आनी गोरीबसाणां पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांकाल मोरो पासून अजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, बोड दी तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, ती आयकोन सगळो लोक पवित्र जावन जेजूची खबर ती फुडें व्हरोंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें करतां तुका, म्हाका कृपा दी, बोड दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हें प्रिचींग आयकोन दुसऱ्यांक मुखार फॉवर्ड कोत्ता, शेअर कोत्ता, वायरल कोत्ता, तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर आनीक तांची सगळीं कामां तूं करून दी. तशेंच तांकां सदांकाल दुसऱ्यांक धाडूंक हुस्को दी आनी कृपा दी. आमेन. आयज जावन आहा 8 तारीख जानेराची 2021. हांव सोजमोतां ज्या लोकांनी व्हिडिओ आयकलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेट्टान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. आमी जॉन चॅप्टर 9 वर्स 40 पावलें 40. ताचे सोरशीं आसलोल्या थोड्या फारिजांवांनी हें आयकून जेजूक म्हणलें, आमी कुड्डे बी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कुड्डे जाल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो आसलो, पूण आतां आमकां दिसती पडटा अशें तुमी म्हणटा देखून तुमी पातकांतूच आसात. इंग्लिशीन मातशें वाचिता. 41. Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains. तुमी पातकांचूच आसात. कोंकणीन एक म्हणणी आहा, दोळ्यांच्या आड मसण पाड. म्हणजे जें तूं कितेंय तुका पडे दिसती पडना कितें वायट म्हणून आनीक तें हुंयसान येयलां, हुंयच्या फार्मासान येयलां, गोडे तो तुका तो कळ्ळो जाल्यार अमके फार्मानसान येयलां, अमके डेयरीसान दूद येयलां जाल्यार तूं गोडी पिवपा नासलो. पूण तुका आतां खबर ना, तुका तें बरें पॅकेटान पॅक करून मेळटा, तरी तूं तेका लागून तूं तें इस्तेमाल करता, यूज करता, खाता पिता. पूण तुवें तो दोळ्यांनी पळयलोलें तें प्रोसेस कितको आतां हुंच फार्मासान येता, प्रोसिजर कितें एशें कोन्न तर तुका सारको एक एक डिटेल खबर आसलो जाल्यार तें आमी घोडये खावपाची नासलोली. एशें कोन्न तें तर जेजू हिंगा आमकां कितें सांगपाक सोदिता, हिंगा जेजून वयर म्हणलोलें की आपण जाका दिसती पडटा ती कुड्डी जावचे खातीर हांव आयलां की मुगेलें उतर पासून आयकोन लोकांचे दोळे उगडनाय, लोकांचो वेव्हार बदलो ना, लोक दुसऱ्यांक भोगशिना, लोक दुसऱ्या ताय मीठ मेर नासलेल्या मोगान चलो ना. हो आमगेलो संबोध आज देखून 2021 वर्स जालीं, आज देखून हो संबोध आमगेलो आजून बदललो ना. जेजू येवन गेलो. आमी दुसऱ्या बोट दाखोवपा भोंवताय, हो वायट, तो टेररिस्ट आनीक एशें कोन्न आमी सगळ्यांक बोट दाखोवपा भोंवताय. आमकोडे फकत कॅथोलीक म्हणून एक फकत आमकोडे लेबल आहा, जालें. हो लेबल और नमुनो आमकां कांय करपा शकना. हें नांव आमकां कातोलीक जावन तर आमकां कितें फायदो जातलो जाल्यार आमी पवित्र रावन जेजून पडे आमकां एक मादामेन दिला, वसात सगळ्या संवसाराक खबर परगटात, तांकां शिकयात, तांची दुयेंसां बरीं करात, तांचे देंवसार धाडायात. हें आमी करपा जाय. हें तरी आमी कोनाय जाल्यार ती लायन लास्ट लायन पळय जेजून आमकां ती जेजून म्हणल्या ती आमकां लागता चोय. जाका दिसती पडटा ती कुड्डी जावचे खातीर हांव आयलां. आमी हितूगेली जेजूगे देखून खबर आयकोन न्यू टेस्टामेंट आमकोडे आहा, कोंकणीन आहा, इंग्लिशीन आहा, मराठीन आहा, हिंदीन आहा, आमकां इतल्यो भासो कोट्टाय गोंयकारांक. तरूय पूण आमी एक पयशाचो तेजो वालोर काडनाय.
तो आमी कितें 300 रुपयांक गेलोलो तेसो आहा. तर फारिझेव म्हणटाय आमी कुड्डी. आतां तेंच्या हांवूय म्हणटा की सगळीं गोंयकारांक कुड्डी. कुड्डी म्हळ्यार कितें, तुका खबर आसोन तूं तेजो उपयोग कोना. फारिझेवांक खबर आसलोली ते उपयोग कोनाय. पूण जेजून तेंकां कितें म्हणलें, तुमी कुड्डे जाल्ले जाल्यार तुमकां गुन्यांव वाचचो नासलो. पूण आतां आमकां दिसती पडटा अशें तुमी म्हणटा देखून तुमी पातकांतूच आसात. आतां ते म्हणटाय जेजू जावन आसा मारये गेलो आनीक झुजे गेलो पूत. आमी जाणाय तो खंय रावता आनीक तेका आमी वळखताय. पूण ते बेस बरें जाणाय की जेजू देवाचो पूत, जेजू मिलाग्री कोता, जेजू देवा थंय येयला, जेजू मूळ पातका विणे जल्मला, हें सगळें तेंकां खबर आहा. पूण ते सोंसो पळय कानाचेर दोळ्याचेर पळय कान हाडटा आनी तेका सोजमोता आपल्याक कोणें चोयलो ना म्हणून. पूण तो थिंगा मोदें बसून आहा गार्डनांत. तेका सुद्दां कानाचे कान तर दोळ्याचे हाडले जाल्यार तेका आपल्याक कोण चोयना मग तेगे व्हडले कान ते सोंशा गेले. तर एशें कोन्न हे फारिझेवांगे जालां ते सगळे जाणाय. पूण ते जेजू सांगो सोदता आमी कांय नेणाय म्हणून. आनीक जेजू म्हणटा एसो मनशाचें खोटा पातकांतूच आसात म्हळ्यार कितें, तुमी इफेर्न वचपाचें. अशें तुमी म्हणटा देखून तुमी पातकांतूच आसात. जेजू सगळे कोत्ते चोयताय पूण ते मांडून घेनाय. आनीक आमी पडे मांडून घेयलां. आमगेले माय पायन आमगेल्या पुर्वजांनी मांडून घेयलीं. तीं कातोलीक रावलीं पूण तीं फारिझेवांचे भाशेन कुड्डी मेलीं. कित्याक तेंकां खबर ना की देवाचो पळय हो पावर आमगेले न्यू टेस्टामेंटांत आहा तो कितकोन दिसपट्टे जिवितांत वेव्हारांत घालून बरें आनंद भरीत खुशाल भरीत जिवीत जियेवपाचें कोणा खबर ना. आतां तुमी ही देवागेली खबर आयकोन दोळे तुमगेले उगते कोराय. जे परी सोंशान कान धांपून दोळे बंद केल्ले हेचो हेणी फारिझेवांनी धर्मशास्त्रांनी ज्यूस धर्माच्या तेणी जे परी जेजूक नाकारलो ते परी तुमी चलोन तुमचो विद्वास तुमचे फामिलीचो आनीक तुमच्या सगळ्यो पिळग्यो येवपाच्यो आहाय तेंचो तुमी विद्वास कोनाकाय पुरो केलें तें. आतां तरी आमकां हो चान्स मेळ्ळा. आतां तरी आमी फूल स्टॉप मारे आनी हिंगासान आमी सगळें वायट सोडून दिया आनीक आमी बरी मनशां जेजूचे भाशेन जावन आख्ख्या गोंयकारांक आमी फायद्याचीं जाया. जॉन 10 मेंढऱ्याच्या ओडपाची वोपार. कोरेंचे कोरें हांव तुमकां सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चडून भितर सरता तो चोर आनीक नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरतात तो मेंढरांचो घोवडी. ताका दार राखणो. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनीक आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनीक तांकां भायर व्हरता. जॉन 10 आतां आमी हिंगा सारकें वाचय. हें सारकें भोव म्हत्वाचें आनी भोव गरजेचें चड करून आमच्या गोंयच्या कातोलिकांक. कित्याक आमी जाणाय आतां तरी कितेंच संवसारांत तरी बरें येतोलें. तुमी जाणाय आमगेलें गोवा इंडिया सेकंड लार्जस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. तर आमकां इंडिया सोडून आनीक व्हडलीशी भायर वचपाची शिकोवण शिकोवपाक गरज ना. आमगेलें इंडियेक पॉप्युलेशन आहा तें सेकंड लार्जस्ट इन द वर्ल्ड आहा चायनाच्या फाटल्यान.
आनी चायना आनी आमकां पयस ना, चायना आमचे तकलेरी आहा. तर आमी गोंयकार कातोलिकांक इतुलें टार्गेट आहा, दोनी लार्जस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आमगेल्या सारक्यो नाकाचेर आहाय. कोरेंच हांव तुमकां सांगतां, जो मेंढराचे ओडपांत म्हळ्यार गोठ्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चोडून भितर सरता तो चोर आनीक नागोवणो. आतां आमगेल्या गोंया लोक बायबल घेवन येताय, कोण हे बिलिवर आनी कोण प्रोटेस्टंट आनी कोण आसतले ते धर तूं, ते बायबल घेवन येताय आमगेल्या देरा कडेन, आमगेल्या घरांत घेडीचे मारताय, भितर येताय देराचे मारताय आनीक देर गोटरे आमकां सांगताय आमी तुमकां बायबल शिकोवपा येयले म्हणून. मातशें बसून तुमकां शिकयता आयकाय म्हणून. हांव जाल्यार तांकां सांगतालो वचाय मगो तुमी, म्हाका बायबल खबर आहा म्हणून. तर हे कोण चोर आनीक नागोवणे. खरें हांव तुमकां सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या ओडपांत म्हळ्यार गोठ्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चोडून भितर सरता तो चोर आनीक नागोवणो. हे आमगेले कातोलीक न्ही. हे कातोलीक इगोर्जेंत काडमान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन. हे आमगेले इगोर्जेन आमकां प्रिचींग दिनाय, हो इगोर्जेन आमकां सांगनाय की एश कोन्न हिलींग करपा जाता, तेश कोन्न हिलींग करपा जाता, तुमी पळय कातोलीक कोताय तें रोंग, एश कोन्न आमकां तें सांगनाय. ते आमकां कातोलिकां सांगताय तुमकां बायबल वाचूंक कोण ना. आमी तुमकां शिकयताय आनी मागीर कितें म्हणटाय, तुमी आमगेल्या जोम्या भितर सरयाय, सायबिणी माडुयाय, मागीर तुमगे मोडे आमी उबान उतले आनीक हें आनीक तें तुमी कातोलीक इगोज सोडयाय. असो आमगे गांवां देखून आहाय आनी आमगे सोयऱ्यांगे पयस सोयऱ्यांगे देखून कातोलीक इगोज सोडलेलो लोक आहा. हे सगळे चोर आनीक नागोवणे. आतां ते बदलले म्हणटच तेय दुसऱ्याक शिंग मारूंक वताय कातोलिकांक. सगळ्यांक जेजू म्हणटा चोर आनीक नागोवणे. हें आतां गोंयांत हो एटॅक हे एश कोन्न पिश्यां काडपाचें कातोलिकांक खूब चलोलां. जेजून कातोलीक धर्म घडलो आनीक हे कातोलीक जायन आतां जेजूचो धर्म मोडून भोंवतायत. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्यांचो गोवळी. दारांतल्यान भितर सरता येय म्हजे भाशेन सारकी येय, युट्यूबाचेर येय, पब्लिकां येय आनी उलयाय. तुमी घरा कडेन एका तेका कोण सांगना, तुका शिकयता बायबल शिकयता म्हूण एश कोन्न तेजे कानां घान तेका तुमी प्रोटेस्टंट बिलिवर कोण नाकाय. चोरां भाशेन लडू येयन सोबे मार सांगाय तुमगे कातोलीक रोंग, एश कोन्न करपा जाय तेश कोन्न करपा जाय. मागीर हांव सांगोत तुमकां कोण रोंग आनी कोण रायट ती. इतुले गोंया बिलिवर प्रोटेस्टंट आहाय कोण कातोलीक रोंग आनी आपूण रायट म्हूण सांगता कितको सांगतले. जेजू म्हणटाय तुमी हुंचे तोंडान जेजू म्हणटाय. जेजून सांगिलां हांव वच पेद्रू आनीक तुजेर हांव म्हजे इगोर्जी बांदतां. जेजू मेलो ना, जेजू जिता आहा. आनी तुमकां सोदा जेजू मेलो आतां आमी जेजू कॅट करया मो. आमी हितू कातोलिकां तूं भायर सरया आनी आमी हितू ते जोम्या भितर सरया पयशे मेळटा कितें मेळटा आमकां फायदो जाता त्या टायम धांवया. पूण आमी जेजू गेलें सांगिल्लें तें आयकोवचें न्ही आमी. आनी तो तुमकां लोक सांगो भोंवता तुमी आजून क्रिस्तांव. आनीक जो पळय पवित्र कातोलीक ना ते कडेन कांय जायना. हे क्रिस्तांवांक जातो कितें. पवित्र कातोलिकांक हांव सांगता जी पळय पवित्र न्हय ते कडेन कांय जायना. आनीक ही पळय कातोलीक इगोज सोडून गेलें ते कडेन आनी कांय तेंच्यांनी खबर नांव घेयनाकाय तुमी. तेका आनी कांय जावपाचें ना. तें सारकें साप सुबें सांगोत तुमकां. आनीक हेचो हिंगा सारको जेजू डायरेक्ट सांगोन दिता ते चोर आनीक नागोवणे. नागोवणे म्हळ्यार कितें फकत लोकां नागोवपाक, लोकां तोपी घालपाक भोंवताय. हिंगी आय तुमकां कितू पयशे मेळटाय, आमगे ग्रुपां येय तेंगे ग्रुपां वसाय, हिंग कोरया तें कोरया मो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो घोवळी.
कातोलीक रावन लोकां अजापा मिलाग्रो करपा शिकूयाय, पवित्र कातोलीक जावपा शिकूयाय. याची जावपा जाय तें. तुमी कातोलिकांक कॅन्सील करून तुमी तुमगे इगोर्जेन रेजिस्टर कोताय. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकोतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी ताका भायर वता. जेजून पळे घडल्या ती एकूच इगोज रोमन कातोलीक इगोज. आनी हेर पळे इगोज्यो आहाय क्रिस्तांव म्हणटाय त्यो जेजूगेल्यो इगोज्यो न्ही. तें हांवें पयर घेयलां इंग्लिशाचें कित्याचें घेयलें तें कोंकणीचें घेयलां आसतलें. तर तिंका सारकें एक्सप्लेन केलां त्यो कित्याक जेजूगेल्यो इगोज्यो न्ही त्यो. मेंढरां ताचो ताळो आयकोतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी ताका भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो वळखता देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सोरशिल्लीं तीं पळून वेतात कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं वळखनात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सोरशिल्लीं तीं पळून वेतात कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं वळखनात. आतां पळय आमगेलीं कातोलिकां हीं सोडून गेलें. प्रोटेस्टंट बिलिवर आनी कोण पळय जालें तीं पोरक्याचो ताळो आयकोनात म्हणटा तें तेंगेले थिंगा मिस्टेक जाल्या. तेंगेले जिवितांत कितें अडचण्यो कितें आहल्यो आसतल्यो आनीक तेंकां म्हजे भाशेन कातोलीक मनीस कोण तेंकां सांगपाक मेळोंक ना. हे भाशेन ताका शिकोवण कोणें दिवंक ना. आनीक तेंगेलें उदक गोडे नाका कडेन पावलोलें आसतलें. जे परी सगळीं कातोलीक कोताय उदक नाका गो पावो तरी म्हाजे हिंगा तिंगा धांवताय. हे सांतां बोले ते सायबिणी बोले आनीक ह्या हुर्सा बोले धांवताय. ते भाशेन तेंच्या जिवितांत कसलो तरी आकांत येयलो आसतलो. ना जाल्यार तूं तरी बरी मोजा मारता बरें हुशाल आनंद बरी तुगे जिवीत जियेता तेसोली मनशांक कोण सोडून गेलो ना हितू. हितू कोण आडकामां कोण भिकारी पळय आहलीं कातोलिकां तीं सोडून गेलें. जाका आस आहा संवसारी आशेक पळय लोबदलो आहाय तीं सोडून गेलें. ताका हुंच्यानूय कितें पयशे कितें तेंच्या दोळ्यार येयले आनीक तीं पयशांच्या आशेक लागून सोडून गेलीं कातोलीक धरून. आनीक तेशी रावन बोब माताय जेजू 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 म्हणून आनीक पिश जायन बायबल हातीन घेवन आपण बायबल शिकयता म्हूण सांगो भोंवताय. तेका जेजून केसो उतर दिलें तें चुये सारकें चोर आनीक नागोवणें. तर हे पोरक्यांच्या फाटल्यान वचपाचें कारण जावन आसा आमचे कातोलीक पवित्र नाय. ती पवित्र कातोलीक नाहलीं म्हणून ती सोडून गेलीं. पवित्र कातोलीक तर ती आहलीं जीं पळय सोडून प्रोटेस्टंट बिलिवर जालें ती म्हजे भाशेन सोबे माजार येवन सोबे माजार सगल्या कातोलिकांक अजापा मिलाग्र्यो बायबल हो शिकोवन तांकां ती शिकोवपाचें कितें कोन्न करपाचें तें. ती चिकन आवट जालीं आनीक ती सोडून गेलीं. तर हो आमगेलो एस्ताद सगल्या कातोलिकांक गेलो हांव सगल्यांक बोट दाखयता कित्याक हो तेंची पळय पाळी येयल्या ती तुमचेर येतली. तुमकां कातोलिकाची सोजमूळ ना जायन तुमकोडे अजापा मिलाग्र्यो करपा जाय नाय म्हणून तुमी एक दीस तुमचेर येतली पाळी येतली हितू दुबावूय ना. नाजाल्यार निकेश गेलीं. हितूलीं कातोलिकां पळय सोडून गेलें एका गांवांचो कितू फामिली सोडून गेले त्यो. कातोलिकपण सोड दुसऱ्या जोम्यांनी भितर सोरले. कित्याक लागून आनी ती पाळी दुसऱ्या कातोलिकांच्या येवपाची आहा दुबाव ना तितू. कित्याक तुमगेलो
बावाट सारको वाऱ्यार हालता दोलता म्हणटा तेसो जाला. लूक वॉर्म कॅथलीक म्हणटाय तुमकां इंग्लिशीन. हुंयचो प्रिचर येवन हुंय जमात जावन लूक वॉर्म कॅथलीक म्हणटाय. कित्याक तेंकाय खबर आहा ते शिकयताय तेंकाय कांय खबर ना म्हणून तेय अशें तशी फातर मारताय आनीक ते मागीर तुमकांय बोटा कळटाय तुमी लूक वॉर्म कातोलीक म्हणून. सगळे एकूपटी आहाय तुमी. तर तुमकां आज हो बरो सोयेक मेळ्ळा फर्स्ट टायम तर तुमकां व्हिडिओ मेळ्ळा जाल्यार आयज सान तुमी पवित्र जाय. सारकें सोंपें मुगेल्या डिस्क्रिप्शनाक घायलां तें वाचाय आनीक आज सान तुमी पवित्र जाय. आनीक ही तुमची ताळणी येवपाची कातोलीकपण सोडून वचपाचें ताळणी येवपाची ते ताळणेंतली तुमी सारकी निवार्याय. तुमकां देव निवारतलो आदार करतलो. आनीक जोरी तर तुमी सोडून गेलीं तुमच्यो सगल्यो फामिल्यो पिळग्यो आनीक सगल्यांचें खोटा इदवास तुमच्या घराब्याचो मोन ना. आनीक निसोणटोन तुमचीं भुरगीं वायट आसतादार आनीक सगळें वायटाक लोबदोतली नाजाल्यार चुयाक सोडून गेले तेगे घोराब चुयाक खूंय पावले ते नोदोर मारयक. सगल्यांगे गांवांनी आहाय सगल्यांगे घराचो आपास तापास कोराय जीं कातोलिकां सोडून गेलें तें गेलें. जेजून ताका ही वोपार सांगली पूण जें तो तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. आतां जेजून हे मेंढऱ्याची वोपार सांगिली की जो मनीस कातोलीक रावन लोकांक शिकयता तेगेलें तो सारको जेजूचो पाटलाव कोता आनीक तो सारको जेजूचे भाशेन सारको मेंढऱ्याचो राखणदार. जे परी जेजून म्हणलां आय एम द गूड शेपर्ड. हांव बरो गोवळी. तर बरो गोवळी जेजून सांगिलां वचाय सगळ्या संवसाराक आपल्याची खबर परगोटाय एका बरो गोवळी म्हणटाय आनीक तांकां शिकयाय. हें बायबलाचें जेजून पळय प्रवचन करून आमकां बरोवन दवरलां तें कितकोन आमचे दिसपट्या जिवितांत लावन आमचें जिवीत रुशरुशीत खुशाल भरीत आनंद भरीत करपाचें. हें जिवीत भावलां ताका आमी पोत्तून जेजूच्या उतरांनी शिंपून ताका आमी नवो आकार दिया. आनीक टीव्हीचे आनीक युट्यूबाचे सगळे पळय येताय सगल्यो वस्तू आमकां नाडटाय तितूंतली आमी पयस रावया. 7 देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता हांव मेंढऱ्यांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनीक नागोणे तांकां लेखूंक ना. हांव दार म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं तीं भायर भितर सरतलीं आनीक तांकां चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक मारून उडोवंक आनीक इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो ताका जिवीत मेळचे खातीर परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयलां. आतां जेजू आमकां हिंगा सांगता हांव मेंढऱ्यांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनीक नागोणे. हे पळय संवसार चलयताले जेजू येयले त्या दोणां ज्यूस ते सगळे चोर आनीक नागोणे तेंगेले पाद्री आपल्याचेच बरेपणाक लागून इतुले कायदे सोयीशीं कायदे हाडून ते तांकां चिड्डून दवरताले आपल्याच्या पोंदाक. ह्याचो जालोलो धर्माचो भेस ते तेंपार. हांव दार म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं. जेजू म्हणटा कातोलीक इगोज फकत कातोलीक इगोज दार तुमकां भायर भितर सरोंक माये मोगान भोंवपाक एकामेकाक आदार दिवपाक आनीक तांकां चोरो मेळटलो म्हणटच तुमकां बरें जिवीत संवसारांत मेळटलें. चोरो मेळटलो म्हळ्यार कितें बरें पोट भर सारकें पोट हुठोसर आमी जेयतलीं खातलीं न्हेसतलीं वस्तू उजार करतलीं घरां भाटां आमचे कडेन जायतीं आसतलीं
हें म्हणटा जेजूक जो कोण पवित्र कातोलीक जातलो ताका सगळें बरें मेळटलें. नंबर 10 जॉन 10:10 चोर येता तो फकत चोरूंक कितें चोरपाक तुमगेली हुशालकाय भलायकी गोऱ्याब्याचो मोग हें सगळें चोरूंक येता, मारून उडोवंक. सांगेल तुमकां सदांच सांगता चोय कितको एक्सिडेंट जायना आख्यो फामिली काबार जाताय त्यो. कित्याक तेंगेलें जिवीत वायटाचेर हा. सारको इजी आन्सर. ती कित्याक मेली तुमी म्हणनाकाय ती बरी मनशां आहलीं देवान तांकां स्वर्गार कोण सर्वींग करूं वेटर न्हय तांकां स्वर्गार वयलें ना. हें तुमगेलें आसोल फोट. ती मेलें कित्याक तांगेली फामिली पातकां आहलोली. सोबे माजार सांगता साप सांगता चिकन आवट जायन सांगना लोळू लिपोवन सगळें सांगतात. जीं पळय मेलें तीं तेंगेल्या पातकांचें फारीकपण तेणी संवसारान दिलां आनीक मागीर तेंगेलें इफेर नात हेम कोण सासणाक भोंड कोण. तर तुमच्या घराब्यांत कोण माय पाय शेमाय तोरी वायटान त्रासान भुरगीं मेलें जाल्यार तुमचें निसणटोन तुमचें तेजें वायट चड येवप आहा. तुमगेलें मरण तेजें पास्ट जावप आहा. तर दोळे उगडे कान उगडे मुगेलें आयकाय प्रिचींग आनी काय सोडून दियाय सगळें. वायट पळय तुमी कितें जिवितान धरून दवरलां घास मारून दवरलां प्रॉपर्टी हें तें सगळें तुमी खावपा सोदताय तें आनीक तुमगेलीं पातकां आनीक दुसऱ्यांचे राग दुवेस हें सगळें बंद करयाय. आयज सावन पवित्र जाय ना तुमचेर तुमगेली माय पाय शेमाय पळय मेलें तेज्या परस वायट तुमकां रावता आनीक बेगीन तुमगेलें मरण आनीक शेवट आनीक निसणटोन. चोर येता तो फकत चोरूंक मारून उडोवंक आनीक इबाड करूंक. तुजे ओत्मो तुजो इबाड जाता इफेरनात तो स्वर्गार पावना. सासणाक ओत्मो इबाड इंग्लिशीन आहा द थीफ कम्स टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय इबाड म्हळ्यार डिस्ट्रॉय. तुगेल्या ओत्म्याचें निसणटोन काबार ना मोर निशान कांय ना तो आनी स्वर्गार पावना. तर तुमगेल्या ही तर हिस्ट्री तरी आहा जाल्यार ती डेफिनेटली 100% वायटान पळय कोण मेलें बेगीन मेलें ती देवा बोले गेलो न्हय ती फेरना गेलीं. तर तुमगेलें जिवीत तेज्या वायटान सोंपपाचें आहा. तर तुमी जिवीत आयज सावन बदलयाय. तुमगे पळय घराब्याची हो पळय शिराप आहा हें पळय पेंसांव आहा तें तुमी हिंगसान बंद करयाय. कातून ही इकाची वाल पळय तुमगेल्या घराब्याचेर चडलोली आहा ती कातरून भायर उडयाय आनीक मुडा सावन उमटून भायर उडयाय जेजूच्या नांवान. आनी आयज सावन तुमगेलो घोराबो पवित्र करयाय आनीक तुमी सगळीं बरें जिवीत आनंद भरीत खुशाल भरीत जिवीत सारून तुमगेले बायल भुरग्यांक तुमगेले पिळग्यो पळय येवपाच्यो आहाय तांकां सगल्यांक तुमी बरें जिवीत आनीक स्वर्गार वचपाचें जिवीत तांकां तुमी लावून दितलीं. हिंगा बंद करया रोजार करया. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताजे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक तेवदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक कोलेत आनीक ताजे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक सुकोर आनीक ताजे फामिलीक जेसी आनीक ताजे फामिलीक हेनरी आनीक ताजे फामिलीक पियादा दिवाज आनीक तिजे फामिलीक मोर्याण आनीक तिजे फामिलीक जिपोट आनीक ताजे फामिलीक जोकी आनीक ताजे फामिलीक क्रिस आनीक ताजे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक बरे भाशेन राखून दवर सांबाळून दवर. तुज्या आणाची बडबे धाडून तांकां एक्सिडेंटांतली आकांताच्या मरणांतली तांकां निवार आनीक कोवीड पिडेंतली तांकां पयस दवर. कोवीड पिड्या सारकी तांची सोशियली पयस दवर आनीक तांची कामां राखून सांबाळून दवर आनीक तांकां प्रमोशन दी पोस्ट तांचो वाडय तशेंच पगार तांचे वाडय आनीक जीं कोण मेंबरां काम सोदतात तांकां तांच्या चिन्नाच्या प्रमाणे पगार आसा ताचे परस दोबरादान तांकां पगार दिवन तांकां बरे कंपनींत कामाक लाय. तशें जे कोण बेकार बसल्यात आख्ख्या संवसाराक कोवीड पिडेक लागून तांकां तूं पोस्ट वाडोवन पगार वाडोवन हें अजाप करून तूं तांकां परतून कामाचेर चडय आनीक हें अजाप पळोवन ते आपलें जिवीत बदलून जेजूचो वावर फुडें व्हरोंक ते पावूंक. तशेंच सगळ्यांची चिन्नां तूं शांती पावय. सगळ्यांची दुयेंसां अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोर थोडी
डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस, तकलेचें पिशेपण, मेंदवाचें पिशेपण, तकलेन सुडलें ती, तकलेन आवट जालें ती, ही सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर. आनीक हें अजाप तांच्या जिवितांतून करून दी. ती हें अजाप पळोवन जिवीत बदलून पवित्र जावन जेजूचो वावर फुडें व्हरोंक कधी पावंक. ही सगळी मागणी हांव करतां सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.